आता आम्ही 2-3 वर्षांचं ऐकल्यान अधिकारी म्हणतात पणजी बुडची ना. स्वतः पणजेचे राजकारणी सांगतात की पणजी बुडटली. इतल्याचेर ना की दर वर्सा हे कांय उलयनासतना आनी स्मार्ट सिटी नासतनाय बुडटा. तुमी कितें तयारी केल्या पावसा खातीर? ना आतां फक्त हेलिकॉप्टर सर्वीस चालू करपाची उरल्या पणजेन. आय थिंक म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान जर हे कितें करपाचें, सीएमाक रिक्वेस्ट म्हाका म्हजो की एक पणजे खातीर एक हेलिकॉप्टर सर्वीस जाता जाल्यार पळोवची पडली. म्हणजे लोकांक घरा कडल्यान ड्रॉप करपाक ॲट चार्जेबल बेजीस, घरा कडल्यान ऑफिसान ड्रॉप करपाचें. सिटी बसी नाका म्हणटा तुमी? बसी कशें चलतल्यो? उदकांच्या फेरीबोटी आसच्यो पडल्यो. फेरीबोटी आसच्यो पडल्यो. हा तुम्ही पावसाची उलयता. म्हाका पळय हांव अजून सद्याक ऑफिसाची भायर वतकीर आतां तातूंतल्यानच भायर सरपाक शकना. बट बरोबर एक गजाल म्हाका मुद्दम दिसता की पणजेकार इनिशियली व्हेरी फ्रँकली माय थिंग वॉज की ओके लोक पासियेस काडटात कारण बरें काम जाता जावं दी, कितें तरी डेव्हलपमेंट जाता जावं दी, प्लॅनिंग जाता जावं दी. बट अवर सिच्युएशन इज फ्रॉम 5th डिसेंबर टू प्रोबेबली आतां एप्रिला पावले आमी. तरीकय पणजेकार ओगी कित्याक? आनी फक्त एक मनोज काकुलो कित्याक उलयता? हांव बाकीच्या लोकां खातीर आय कॅनॉट होल्ड फोर्ट फॉर देम, पूण आय फील दॅट पणजेकारांनी एक विचार करपाक जाय. लोकशायेन जर तूं खंयच्या मुद्द्याचेर उलयता हाजो अर्थ कोणाच्या अगेन्स्ट उलयता न्हय. आनी आय अगेन रिपीट, हांव कोणाच्या अगेन्स्ट उलयना. हांव फक्त म्हणटा की कामां पळय चल्ल्या ती बेगीन काबार करात, रिस्पॉन्सिबिलिटी सारकी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन काबार करात. हाजो अर्थ हांव कोणाच्या अगेन्स्ट उलयना की म्हजेर कोण राग काडटलो. आय डोंट थिंक. आय थिंक ऑल आवर पॉलिटिशियन्स आर मॅच्युअर इनफ. म्हजेर राग काडपाचो हांव उलयलो म्हणून ती वी आर जंगल राजान ना आमी हांगा. हांव एज अ आय एम आस्किंग फॉर हेल्प. I am asking for help from the government. I am asking for help from the chief minister, which will also help our MLA. How maja khatir maga nani? Because he has said he is helpless. He is not responsible. So I am only saying that I think पणजेकारांनी उठपाची गरज आसा आणि प्रश्न विचारपाची गरज आसा. घरा रावले म्हणून कामां जावची ना. आमी लोकशायेन आसा, वी शूड टॉक. आणि हाजो अर्थ कोणाच्या अगेन्स्ट वचपाची गरज ना. वी कॅन ऑलवेज आस्क आन्सर्स. पण म्हाका मुद्दम सांगा, हें फेल्युअर कोणाचें? एडमिनिस्ट्रेशनाचें, सिटीच्या पॉलिटिकल लिडरशिपीचे, और प्रोबेबली सिटीजनरीचे? I think everybody is responsible. Citizenry is responsible because they are not standing upright and questioning. आम्ही आमदार निवडून दिलो, आम्ही काउन्सिलर निवडून दिले, तांकां प्रश्न विचारपाची जबाबदारी आमची न्हय. आनी तांकां प्रश्न विचारपाक भिवप कित्याक? I get amazed when people have posted on my post Facebook that you have the guts, Mr. Caculo. अरे हांव गट्स दाखयना हांगा. हांव कितें छाती हेल्प मागता? एक्झॅक्टली, आय एम आस्किंग फॉर हेल्प यार. आय एम नॉट शोईंग सो सद्याक पणजेची परिस्थिती अशी जाल्या की आस्किंग फॉर हेल्प इज बीइंग गट्सी. हांव कांयच हांगा गट्स दाखयना. हांव फक्त हेल्प मागता, हात जोडून हेल्प मागता चीफ मिनिस्टरा कडेन. प्लीज कम एंड हेल्प पॅनजीम म्हणून. हांव कोणाच्या अगेन्स्ट उलयना. This is the failure of citizenry because we are not talking, we are not asking questions. Political leadership should take responsibility. According to me, both our mayor and MLA saying that they are not responsible, I think is wrong. And let me be very, very frank about it. Why धरून गरजेनी कोणे, but विचार करात तुम्ही दोगांयनी स्टेटमेंट केला तुम्ही नॉट रिस्पॉन्सिबल, जाल्यार पणजेचा आवय बापूय कोण? इफ यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, इफ MLA is going to say I am not responsible, कशें जातलें? सो आय थिंक आमदारान आमच्या मेयरान विचार करपाची गरज आसा अँड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके, तुमच्या ऑफिसार तुम्ही रिस्पॉन्सिबल, तुवें खणूंक ना, सगळें बरोबर आहा, पूण ऑफिसर्स आर रिपोर्टिंग टू यू. करेक्ट? तुम्ही जर ऑफिसराक विचारचे ना, हांव सिटीजन म्हणून कसो विचारू शकता ताका? सो यू शूड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्वेश्चनिंग दोज पीपल न्ही. क्वेश्चनिंग युअर ऑफिसर्स, क्वेश्चनिंग युअर कॉन्ट्रॅक्टर्स whom you have appointed. हांव करूं शकना एज अ सिटीजन. सो आय थिंक आमच्या आमदारान विचार करपाची गरज आसा ताजो स्टेटमेंट बरोबर काय म्हणून. ताणें रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवची पडटली. आनी आमचो रिक्वेस्ट तुका, प्लीज रिस्पॉन्सिबिलिटी घे. डोंट से यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल. जाग्यार घाल. यू टेक. सिटीजन्स हॅव सपोर्टेड यू. इतले वर्सां आमी तुका सपोर्ट केला. आतां इतलो त्रास जाला आसतना आतां जेन्ना पावसान पळय त्रासान पडटले आमी तेन्ना तूं सोडून वता पणजे, विच इज नॉट फेअर. यू हॅव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज पॅनजीम हॅज इलेक्टेड यू as MLA. Panjim has elected your 20 or 30 councillors कितें ते. So you have to stand up for Panjim. येयात तुमी, येयात रस्त्यार, कॉन्ट्रॅक्टर कडेन कामां करून घेयात. इनॉग्रेशन करपाक येता न्ही तुमी. खंयचोय प्रोजेक्ट जालो इनॉग्रेशन करपाक बरोबर, आनी जरूर करचें हक्कान. तुमच्या इनिशिएटिव्हान तुमी केला न्ही, जरूर हक्कान इनॉग्रेट करात.
हक्कान जबाबदारी घ्या. हक्कान जबाबदारी घ्यात. हय. म्हजो रिक्वेस्ट तो तुम्ही जबाबदारी घ्यात अँड डोंट से यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल बिकॉज फॉर अस इफ यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल व्हॉट डू आय डू हांवें चीफ मिनिस्टराकडे वचचें पडलें. Are you saddened by the way people have reacted to your Facebook post? की हांव अशें म्हणना की तुमकां कितें अशें जनमताचो सारको सागर येवन तुमकां मेळपाक जाय बी असलें न्ही, बट द कायंड ऑफ रिएक्शन्स यू हॅव रिसिव्ड 2-3 तरेचे आसा तातूं भितर. एक जशें तुमी सांगले तशें लोक तुमकां सांगतात की शिवालो ना तुका गट्स आसा उलोवपाचें बी म्हणून. दुसरी पर्सनली फोन करून सांगता आसतले तूं आनी कित्याक पडटा हातूं भितर, तूं बिझनेसमॅन, तुका आनी कित्याक खोत्रेपण जाय. आनी तिसरी एक कॅटेगरी आसा जी बेस्ट ती पयल्या भितर ना दुसऱ्या येतना ते ओगी आहात. ते तुमी पोस्ट बरोवचे पयलीं ओगी आशिल्ले ते तुमी पोस्ट बरयतकीर ओगी आहात. आर यू सॅडन बाय द रिस्पॉन्स टू युअर पोस्ट? आय वूड हॅव अ मिक्स्ड रिएक्शन. म्हाका फक्त दिसता की एवरीबडी इज हर्ट. पणजे एवरीबडी इज हर्ट, एवरीबडी इज सफरींग. पुणून दे फील दॅट आपणें उलयत जाल्यार आपल्यार कोणी राग काडत जाल्यार. So I don't think, I think we have mature governance here. Our government, our MLA are mature enough. म्हजेरान तुजे राग काडूंक ते येवचे ना. कित्याक येतले? आमी कोणाच्या अगेन्स्ट काय उलयना. पूण आमकां जर पणजेची कामां जर जाय आमी उलोवची पडटली. आतां हांव ह्या पब्लीक फोरमान येवन तुमकां सांगता अँड आय एम रिक्वेस्टिंग माय MLA प्लीज कम आउट अँड डू इट फॉर अस. हाजो अर्थ हांव ताच्या अगेन्स्ट न्हय. आय थिंक रिएक्शन म्हणजे परस वॉट आय फील इज दॅट पीपल ऑफ पॅन्जीम हॅव एबंडन्स ऑफ पेशन्स. आवय इतलें हय. आनी म्हज्या कोतार आतां कितें जातलें पावसा व्हांवनोचो अणभव. पावसा व्हांवनोचो अणभव. कितें जातलें पावसान सगळे इतले घसघसून पावस आयलो काय ना हे सगळे पेशन्साचेर उदक वतले आनी मागीर बोबो जातल्यो. मागीर गाळी घालतले. आतां बरें इतले ओगी रावले मागीर दॅट इज वॉट आय एम टेलिंग यू. गाळी घालपाची परिस्थिती हाडुया नाका न्ही. लेट अस प्रेशरायज अवर इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हज टू कम अँड बी आन्सरेबल. दॅट इज वॉट आय एम सेईंग. तेच हांव म्हणटा. एक मनोज मुद्दम विचारचे त्या मुद्द्याचेर येता की बिझनेसाचो. बिकॉज इफ यू हॅव टू क्वॉन्टिफाय, बिकॉज लोकांक खूब फावटी कितें आसा की बिझनेस सफर जाता हें जाता तुमकां आयकुपा बरें दिसता. बट इफ यू हॅव टू क्वॉन्टिफाय की आय डोंट थिंक आय हॅव एवर आस्क्ड दिस क्वेश्चन इन दीस मॅनर बिकॉज दीस इज एन अनप्रेसिडेंटेड सिच्युएशन की द होल सिटी इज सफरींग टू एन एक्सटेंट दॅट बिझनेसीस आर सफरींग. वॉट इज द पर्सेंटेज of impact pre the work started आणि post the work started as of today कितल्या पर्सेंटान बिझनेस इम्पॅक्ट जाला ऑन एन एवरेज? आय विल टेल यू म्हजे कडेन फिगरां कोणाचीच ना बट हांव एक Average. बॅरोमिटर लावंक Yes, शकता yes. फ्रॉम माय बिझनेस दॅट इज माय मॉल. ओके माय मॉल फ्रॉम फुटफॉल्स आय एम टॉकिंग अबाउट Yeah. बिकॉज ऑफ द कंडिशन ऑफ द रोड एक्सेस नाशिल्लो हे नाशिल्लो our footfalls have gone down by about 40 to 45%. सो ह्यूज. So huge impact. ह्यूज इम्पॅक्ट. 40% प्लस आमचो फुटफॉल्स कमी जाला. एक ते त्रासान घेवन इतली व्हडली सर्कलां मारून मॉलांत कित्याक येते शॉपिंग करपाक. तशेंच ह्या रोडार अरे थंय फ्रूटवाल कित्याक जाय इतले त्रासान दुसरे कडेन खंय तरी घेवया. दॅट इज एक्झॅक्टली वॉट इज हॅपनिंग. आणि आता जाला की ना अनफॉर्च्युनेटली थंय 18 जून रोडार इफ यू सी कांयच इफेक्ट जावंक ना. कित्याक 18 जून रोड एकूच गुळगुळीत प्लेन आसा. कांयच खणूंक ना. सो 18 जून रोडा वयले धंदेवाल्यांक पडले नात ना तुजे पणजे कितें चलना ते. This is the main unfortunate thing. आमी एज अ बिझनेस कम्युनिटी आर नॉट कलेक्टिव्ह. एक गजाल आसा न्ही म्हणून की बिकॉज यू मेन्शन दीस नाव की सेल्फ सेंटर्ड आसप एक भाग जालो तो घडये कांय जाण आसतात आनी आसचे तांचे प्रत्येकाचो हें. वॉट बॉदर्स मी इज इंडिफरन्स. वॉट इज दीस? इज इट सेल्फ सेंटर्डनेस ऑर इज इट प्युअर इंडिफरन्स? एब्सोल्यूट इंडिफरन्स. म्हाका पडलेलेच ना. हांव सकाळीं येता म्हजें दुकान उगडटा जितलो धंदो जाता तितलो करता आनी चल्लो. दीस इज द मायंडसेट ऑफ द बिझनेस पीपल हू आर ट्रॅव्हलिंग हू आर इनकन्विनियन्स बिकॉज ऑफ कम्युटर्स पळय आसता ते म्हणटा शी कोण हांचे कडेन तकली बडयतलो आनी दुसऱ्याचे कडल्यान रिटूर करून या. वरांची वरां ट्रॅफीक जॅमान रावतात हांगा. इज इट नॉट नॅशनल वेस्टेज? जितली फ्युअल पळय आमी वेस्ट करता हांगा हे ट्रॅफीक जॅमांनी आनी हे सगळे लोक कित्याक हें करना म्हाका कळना. आय थिंक पीपल शूड थिंक अबाउट इट. तांकां लोकांक कितें दिसता ना की हांव उलयलो जाल्यार हांव विक्टिमायज करत म्हाका जाल्यार हांव इफ आय एम अ गव्हर्मेंट सर्वंट माय बॉस वील सप्रेस मी ऑर डू सम म्हाका कितें करत म्हजेर कोणी इन्कम टॅक्स रेड मारत म्हाका कोण तरी FDA रेड मारतली नाल्यार खंयचो आनी खंयचो एनवायरमेंट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड रेड मारतलो हें भितात म्हणून लोक करनात. पूण म्हजो रिक्वेस्ट लोकांक आमी हें पणजे खातीर मागप म्हणजे कांय ओपोज करप न्हय. And I don't think that our government is such ते बेश्टेच कोणा विक्टिमायज करतले. वन थिंग आय अग्री विथ यू. तुमच्या दोन्ही
फेसबुक पोस्टां भितर तुम्ही खंयच स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्सांक विरोध केलो ना. एब्सोल्युटली ना. दॅट आय अग्री. इनफॅक्ट आय टेल यू स्मार्ट सिटी आतां स्मार्ट सिटी गोंयांत पणजे एकूच नरेंद्र मोदीन सिलेक्ट करून दिवंक ना न्ही. ताणें देशभर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चल्ल्या आनी खंयच्या सिटीन इतलें इनकन्विनियन्स जालां आनी खंयच्या सिटीन तुमी आयकलां की इतलो लोकांक त्रास जाला म्हणून. करेक्ट. हे कितें माये मोगाची पणजे सिटी म्हणजे सगळें कितें तें पाड घालप हांगा, वीच इज नॉट फेर. दॅट इज वॉट इज हॅपनिंग.